गोंयांतलेच न्ही तर म्हाका दिसता दिल्ली उपरांत देशांतलें दुसरें डिटेन्शन सेंटर म्हणजे गोंयांत फक्त एकच दिल्लीन आसा डिटेन्शन सेंटर आनी दुसरें आमी म्हणटा राज्यांतलें पयलें दिल्ली इज एन युनियन टेरिटरी देशांत राज्यांतलें पयलें डिटेन्शन सेंटर आमच्या गोंयांत आज आमी इनॉग्रेट केला. जवळपास एप्रॉक्सिमेटली जुने ज्युडिशियल लॉकअप आशिल्ले ते कन्वर्ट करून एप्रॉक्सिमेटली सोशल वेलफेरान 50 lakhs रुपीज खर्च करून टोटली इन कोलॅबोरेशन विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट एंड आवर होम डिपार्टमेंट मीन्स पोलीस डिपार्टमेंट. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट विल टेक केअर ऑफ देअर सोशल थिंग्स. सगळी त्यांची काळजी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट घेतले आणि त्यांची कस्टडी जी आसा ती सगळी पुलिसाच्या हातात आसतली. खूब बरें दिसता की म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांकूय खबर आसा फाटले फावटी जो पर्वरीन जाल्लो इन्सिडन्स हो गोंयकार विसरूंक ना. अशा पद्दतीचे जे फॉरेनर्स कितलींशींच वर्सां गोंयांत रावता तांकां डिटेन करून परत आसा तशें तांकां डिपोर्ट करप तांच्या कंट्रीन ताज्या खातीर ही स्टेप्स गोवोरमेंटान घेतल्या. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम तांकां डिटेन्शन सेंटर नासल्या कारणान तांकां दवरपाक शक्य जायनाशिल्लें गोवोरमेंटा कडेन. द फर्स्ट डिटेन्शन सेंटर आमी घेतला. हाज्या फुडें जे अशा पद्दतीचे फॉरेनर्स जे इल्लिगली गोंयांत रावता तितक्याय जाणां डिटेन करून हांगासल्यान डिपोर्ट करपाचें काम आनी तांकां डिटेन केल्या उपरांत आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तांची काळजी घेतले आनी मागीर पुलीस डिपार्टमेंट बाकीच्यो फुडल्यो फॉर्मेलिटीज करून तांकां हांगासल्यान डिपोर्ट करतले. हांव बेस्ट विशीस दिता आमच्या सोशल वेलफेअराच्या सगळ्या म्हणजे डायरेक्टरा पासून त्यांच्या सकयल्या लेवलाच्या स्टाफाक अशा पद्दतीची इनिशिएटिव्स तेंच्यांनी घेवप. अशा पद्दतीन म्हणजे एक विजनरी नजरेंतल्यान ते बजेट प्रोविजना पासून सगळें काम करप. हांव तांच्या डायरेक्टर्स आनी तांच्या सगळ्या स्टाफाचें अभिनंदन करता. स्पेशली द पुलीस डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंटाचो आमचो सगळो स्टाफ तांच्यांनी ही प्रिमायसीस तांकां दिली आनी फुडल्यो फॉर्मेलिटीज फुडले प्रोसेस तेय करतले. ताज्या खातीर हांव पुलीस डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता आनी जाता तितके बेगीन जितके अशा पद्दतीचे काही आमी जेका म्हणटा की क्रिमिनल मायंडेड किंवा क्रिमिनल बॅकग्रावंड आशिल्ले फॉरेनर्स जर गोंयांत रावता आसत जाल्यार तांकां डिटेन करचें आनी डिपोर्ट करचें गोंयांतल्यान हें अत्यंत गरज आसा. आनी जेणे करून म्हाका दिसता जेच्या पासून खुबशे फावटी गोंयकारांक आमकां जे त्रास जाता पळय न्हू हे त्रास लोकांक सहन करचे पडचे न्ही. कॅपेसिटी कितली आसता? ऑल्टोमेट इज 24. इट इज अ मेल आनी फिमेल दोगांय खातीर तशें प्रोविजन आसा. इट इज अप्रॉक्सिमेटली 50-50%. 8 फिमेल्स आनी 16 मेल्स हाज्या खातीर वेगळी सेपरेटली फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. FRRO is which reports to the MHA. So whatever this thing is, we have to do it in coordination with MHA. म्हापशान आयज आमच्या आदल्या ज्युडिशियल लॉकअपान एक डिटेन्शन सेंटर म्हणून आयज उद्घाटन जाल्लेलें आसा. This facility is been in need of an hour for the last couple of years. My father had been closely following up with this detention center, and today we have it, one of the first centers in India for the state of Goa. I believe only Delhi is the union territory that has a detention center other than Goa. So it is an honor for each and every Goan to have such a facility where foreigners who are violating any of the local rules are brought and put here until they are tried by law and then deported. So it is a facility that basically takes care of them while their proceedings are going on. And we are lucky to have it in Mapsa, and today is actually the first official function for me, and I'm very proud that it happened to be in Mapsa and in my constituency. There are multiple buildings of this sort in Mapsa that we can use for various other developments in the future. For example, the old Komnida administrator of Komnida, which is just besides the Mapsa municipality, is also a very old building. It's a heritage structure. So if we can renovate that somewhere in the future, I believe that we can also use that structure for any kind of purpose that the government requires somewhere in the future. So we need to identify multiple buildings that are there existing in Mapsa in the city and around, so that we maintain the essence, because they are heritage structures like the newly inaugurated Asilo, which they are using as a physiotherapy college.
Like that, we have restored the Mapsa Municipal building, which we are currently using as MMC today. So as time goes by, we can identify various buildings like that and make sure that we can renovate them to maintain the essence of Mapsa and maintain those old buildings, because they are basically the historical landmarks in Mapsa, and they look very nice and presentable and give the city the old look that it has.